पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी राष्ट्रीय हस्तकला पुरस्काराचें जालें वितरण. सांस्कृतीक दायज बळिश्ट करपाचें राष्ट्रपतींचें आवाहन. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीताक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान राज्यसभेत भासाभास. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी स्वतंत्र संग्रामात वंदे मातरम ह्या उतरांनी दिल्ल्या योगदानाची केली तोखणाय. विमान प्रवाशांच्या सुरक्षितते खातीर हवाई येरादारी मंत्रालयान घेतल्या खर भुमिका. इंडिगो विमान कंपनीच्या प्रकरणाचेर खोलायेन चवकशी. केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू हांची लोकसभेत जाप. येता त्या जिल्हो पंचायत वेंचणुका खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक गर्दी. वेगवेगळे राजकीय पक्ष प्रचारात जाले वांटेकार. आणि भारत आणि दक्षिण आफ्रिका पंगडा मदीं 5 T20 क्रिकेट खेळांतलो पयलो सामनो आयज कटकात. सांजे 7 वरां सावन खेळाक जातली सुरवात. पळोवया खबरो विस्तारान. नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनात आयज वर्स 2023 ते 24 राष्ट्रीय हस्तकला पुरस्कार वितरण सुवाळो संपन्न जालो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी देशभरातल्या सर्वोत्तम कपडो उद्देग आनी हस्तकला कारागिरांक तांची कुशळताय, सर्जनशीलता भारतीय परंपरेंतल्या योगदाना खातीर भोवमानीत केले. ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नव्या युगांतल्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करून हस्तशिल्प उत्पादन आनी विक्री संवसारीक मळाचेर पावोवपाची तांक आसा अशें म्हळें. पारंपारीक ज्ञान आनी कुशळताय भारताच्या सांस्कृतीक दायज बळिश्ट करता अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें. ह्या कार्यावळींनी केंद्रीय कपडो उद्देग मंत्री गिरिराज सिंग आनी राज्यमंत्री पवित्रा मार्गरेट ही लेगीत हजर आशिल्लीं. हस्तशिल्पी को प्रायः परंपरा से जोड़ा जाता है. मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जहां एक तरफ विलुप्त हो रहे कलाओं के संरक्षण और जनजातीय कलाओं के प्रोत्साहन के लिए तो वही दूसरी ओर डिजाइनिंग, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी पुरस्कार दिया गया है. भारत की जीवंत हस्तशिल्प परंपराओं के प्रदर्शन के लिए 8 से 14 दिसंबर तक राष्ट्रीय हस्तशिल्पी सप्ताह मनाया जा रहा है. हमारे देशवासियों, विशेषकर युवाओं को देश की समृद्ध कला परंपरा से अवगत कराना न केवल शिल्पकारों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण है. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीताक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान संसदेच्या दोनूय सभाघरांत खासा भासाभास सुरू आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल लोकसभेत ह्या भासाभाशेक सुरवात केली. आयज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी राज्यसभेत वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीताची महती स्पश्ट केली. राष्ट्रगीत राष्ट्रीय भावना आनी स्वतंत्र संग्राम हांचे वांगडा वंदे मातरम ह्या उतरांनी व्हड योगदान दिलां अशें अमित शाह हांणी म्हळें. देशाची एकता, संस्कृती, राष्ट्रवाद आनी मुल्यांची जपणूक करपा खातीर वंदे मातरम ही उतरां कालूय आशिल्लीं, आयजूय आसात आनी फाल्यांय उरतलीं अशें अमित शाह हांणी आपल्या उलोवपांत म्हळें. आज भी सरहद पर हमारा जवान जब अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के पुलिस का जवान सर्वोच्च बलिदान देता है, तो जब वो अपने प्राण त्यागता है, इसके मुंह पर एक ही मंत्र होता है, वो वंदे मातरम. मान्यवर, ये वंदे मातरम का गान, वंदे मातरम का गीत, ये भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का नारा बना था. आजादी के उद्घोष का नारा बन चुका था. आजादी के संग्राम का एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बना था. और शहीदों को अंतिम बलिदान, सर्वोच्च बलिदान देते वक्त अगले जन्म में भी भारत में ही जन्म लेकर फिर से मां भारती के लिए बलिदान करने की प्रेरणा वंदे मातरम से. विमान प्रवाशांच्या सुरक्षितते खातीर हवाई येरादारी मंत्रालयान खर भूमिका घेतल्या अशें केंद्रीय नागरी विमान येरादारी मंत्री राममोहन नायडू हांणी म्हळां. इंडिगो विमान कंपनीच्या प्रकरणात खोलायेन चवकशी सुरू आसा. खंयच्याय विमान कंपनी कडल्यान प्रवाशांची गैरसोय जावची न्हय हे खातीर सरकार प्रयत्न करता अशें तांणी म्हळें.
safety in civil aviation is completely non-negotiable. India is a founding member of the International Civil Aviation Organization and remains firmly committed to the highest global standards of safety. Revised flight duty time limitations, scientifically designed to prevent pilot fatigue, are being implemented. These reforms are essentially for passenger safety. DGCA adopted a phased-wise implementation plan in consultation with all the stakeholders. Phase 1 from 1st July 2025, Phase 2 from 1st November 2025. Indigo had clearly assured full compliance with these norms and also confirmed its preparedness to undertake its winter schedule. लोकसभेत आयज वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी देशाची उदरगत आनी सुरक्षे खातीर केल्ल्या कामाची माहिती दिली. केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी 2024 ते 25 ह्या वर्सात अन्नधान्याचें विक्रमी उत्पादन जालें अशें सांगलां. ह्या वर्सा देशाक 3,57,732 दशलक्ष टन अन्नधान्याचें उत्पादन जालां आनी तें फाटल्या वर्साचे तुळेंत 7.65% चड आसा अशें तांणी म्हळें. मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं. पहले एसडीआरएफ के नियमों में 50% से ज्यादा नुकसान हो तो ही राहत की राशि दी जाती थी जब यूपीए की सरकार थी, लेकिन अब 33% भी नुकसान होगा तो राहत की राशि प्रदान की जाएगी. यह फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है. और माननीय अध्यक्ष महोदय, एसडीआरएफ में 4 से लेकर 14 के बीच केवल 38,000 करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़ाकर अब 1,24,000 करोड़ रुपया हो गया है. और एनडीआरएफ का बजट 28,000 करोड़ रुपया था, उसको भी बढ़ा के 79,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है. नवी दिल्लीत काल सांजे राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी म्हळ्यार एनडीएच्या वांगड्यांची बसका जाली. ह्या बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला बिहारात जाल्ल्या वेंचणुकेंतल्या जैता खातीर एकमुखान प्रधानमंत्र्यांक परबी भेटयल्या. ह्या बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसद वांगड्यांक मार्गदर्शन केलें. दरेक खासदारान आपल्या मतदारसंघात सक्रीय रावचें, तशेंच सर्वसामान्य मनशाची जीण अदीक सुलभ आनी सुरक्षीत जावची हे खातीर यत्न करपाचें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें. बसकेची माहिती बसके उपरांत संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिली. सारे एनडीए सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए क्या क्या करना है बहुत अच्छा गाइडलाइंस मार्गदर्शन दिया है. प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जिंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है. देश के आम लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म. जितने भी नागरिक हैं सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है. खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसो विसो. आज के हमारे प्रतियोगियों को मिलेट्स की जुताई बुआई का टास्क मिला है. ये रेस ऑफ है. अकेले करना इजी है, बट हाथ कर रहे हो तो प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है. बीज जो डालना था मेरा हाथ इजीली वहाँ पहुँच जाता है. और मेरी हाइट की वजह से बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. वो मुझे साफ साफ दिख रही थी कि मुझसे आगे जा चुकी है. वो लास्ट पॉइंट था कि आर्य पार. फाइनल स्टेजेस में भागते भागते उनका एनर्जी कम हो गया. खेत खेत में कुछ जीतेंगे कुछ सीखेंगे. प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर. सुना है तू लोगों की 3 ख्वाहिशें पूरी करती है. ए चमत्कारी मूर्ति, मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए. मैडम आई एम सॉरी, ये जानबूझ के नहीं हुआ, कोई अनहोनी हो गई. वैसे तो जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती. ये 10 लाख का चेक है, अगर कोई और जरूरत हो तो प्लीज बताइएगा. तूने 10 लाख रुपए देके साबित कर दिया कि तू चमत्कारी है. रामसे हाउस द फैंटेसी वर्ल्ड. प्रत्येक रविवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर.
विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. 20 डिसेंबराक जावपा आशिल्ल्या जिल्हो पंचायत वेंचणुकां खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक नेट आयला. फोंडें तालुक्यांतल्या शिरोडा मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार गौरी शिरोडकार तशेंच बोरी मतदारसंघांत पूनम सामंत हांणी आपलो उमेदवारी अर्ज काल वेंचणूक अधिकाऱ्यांक सादर केलो. ह्या वेळार उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार दाजी साळकर आनी पक्षाचे हेर कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी शिरोडा मतदारसंघांत भाजप उमेदवार जैतिवंत जातलो अशें सांगलें. खात्री आसा ज्या पद्धतीने आमचे कार्यकर्ते सगळे काम करतात आणि अजून न्ही फाटल्या इतल्या वर्सां त्याच पद्धतीने आमी किमोन आवाज म्हणून आनी जोमान सामके आमचे दोनूय कॅन्डिडेट जे आसा पळय न्ही बोरेचो कॅन्डिडेट आनी आमचो शिरोडचे कॅन्डिडेट दोनूय कॅन्डिडेट बहुसंख्य मतांनी मेजॉरिटीन ते हाजे पयलीं जितली मतां घेवनात ताज्या पेक्षा चड मतांनी हे फावटी मतां तितके घेवन ते जिखून येतले अशा प्रकारची खात्री आसा विश्वास आसा. म्हणजे सगळे आमचे कार्यकर्त्यांक आव्हान आसा की मुखाल्ले 11 दीस म्हणजे 10 दीस उरल्या बरोबर आयज दीस सोडले जाता 10 दीस उरल्या कारण 18 तारखेर प्रचार सोंपता. मुखाल्ले 10 दिसाची रात करून रात्रीचो दीस करून आमी हे दोनूय मतदारसंघ जे आहा पळय ते जिखपाक जाय भोवसंख्येन म्हणटाचे मॅक्सिमम मेजॉरिटी जे पळय मेजॉरिटी आमी घेवपाक पळोवपाक जाय मेळटली अशा प्रकारची खात्री आसा. वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकर हांणी लेगीत फोंडें तालुक्यांत भाजप उमेदवाराचे जैत जातले असो हावेस उक्तायलो. पॉझिटिव्ह वातावरण कार्यकर्त्यां मदीं आसा आनी लोकां मदीं आसा की परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा पंचायत दोनूय झडपी सावथ आनी नॉर्थ येवपाक जाय जाणे करून वयर म्हणजे आनी बळकटी येतली. आनी आमी आज पळयता की आज जे गोंयभरान काम चल्लां शहरानूच न्ही जाल्यार आज भारतीय जनता पार्टी गांवां गांवांनी काम केल्लें आसा आनी ताचो निश्चितूच फायदो म्हाका दिसता आमच्या ह्या झडपीच्या इलेक्शन्साक आमकां जातलो. ताजे भितर म्हजी घराची येवजण हाजे एक चैतन्य आज सगळ्या जिल्हा पंचायतीन भितर इतलें आसा की परत एकदां म्हणजे ही संदी चुकोवची न्ही हाज्या खातीर सगळ्या कार्यकर्त्यां बरोबर सगळ्या लोकांकूय एक उत्साह आसा आनी बेगींतल्या बेगीन हे झडपीचोन आपलें घर केन्ना लिगल जातलें हाजी वाट सगळे पळयत आसा. म्हाका दिसता ह्यो दोनूय येवजण्यो आनी बाकीच्यो गोंयपूर्ण गोंय जावं बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंट जावं हे निश्चित आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या दोनूय कॅन्डिडेटांक फायदो जातलो. जिल्हो पंचायत वेंचणुके खातीर आम आदमी पक्षान आपल्या उमेदवारांची 8वी वळेरी जाहीर केल्या. चिंबल मतदारसंघा खातीर मारिया क्रिस्टलिना आंताव, सांताक्रुजा खातीर राजश्री च्यारी आनी ताळगांव मतदारसंघा खातीर दुर्गा सिल्वा हांणी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यात. ह्या वेळार आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकर, पक्षाचे हेर वांगडी व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. हावडोणे मतदारसंघा खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल केल्या उपरांत पक्षाचे कार्याध्यक्ष वाल्मिकी नाईक हांणी प्रतिक्रिया उक्तायली. आमी लोकां कडेन वचून अलायन्स करतले, लोकांची सेवा करतले, बरे कॅन्डिडेट घालतले, बरो प्रचार करतले आनी ह्या कामाच्या आमच्या कामाच्या आदाराचेर आमी वोट मागतले. आनी तशें शिस्तीन आम आदमी पक्ष फाटले कितलेशेच म्हयने जाले ह्या तिनूय गांवांनी काम करता. आमच्या क्लिनिकान हजारांनी पेशंट आयिल्ले आसा, आमी लोकां कडेन पाविल्ले आसा. दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायती खातीर खोला मतदारसंघात ॲडव्होकेट समीक्षा खोलकर आनी पैंगिणी मतदारसंघात राजेश गांवकर हांणी आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केला. ह्या वेळार पक्षाचे सरचिटणीस संदेश तळेकार, देसाय आनी हेर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. जिल्हो पंचायत वेंचणुके खातीर काँग्रेस पक्षान आयज 3री वळेरी जाहीर केली. हातूंत उत्तर गोंया खातीर 6 आनी दक्षिण गोंया खातीर 6 उमेदवारांचो आस्पाव आसा. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी ह्या वेंचणुके खातीर युती संदर्भात खबराकारांक म्हायती दिल्या. Today we have filed 17 nominations have been filed and balance जे आसा they फाल्यां we will file all the balance nomination and after that about 3 o'clock we will have a joint press conference. The balance सगळे nomination जातकीर we will have a joint press conference. आमी 22 सिटां डिक्लेअर केली, तातूंतले 17 have filed their nominations आणि balance 22 plus whatever those seats are there where we are fighting ताजे सगळे फाल्यां नॉमिनेशन फायल जातली and after that we will have a joint press conference maybe at about 3 p.m. पेडणे तालुक्यांतल्या मोर्जी मतदारसंघांतल्यान तारा हडफडकार हांची मगो उमेदवार म्हणून घोशणा जाली. तांणी थळावे आमदार जी तारुलकर, सरपंच, उपसरपंच आनी पंच वांगडी हांच्या हाजेरीत आपलो उमेदवारी अर्ज वेंचणूक अधिकाऱ्या कडेन सुपूर्द केलो. आमदार जी तारुलकर हांणी ह्या वेंचणुकेत आपल्या पक्षाचो उमेदवार जिखून येतलो अशें सांगलां. मोगो पक्षाक जेन्ना मोर्जे
जी आमकां सीट दिले तेन्ना आमचे म्हणजे रणनिती ती चालूच आसली कशें कितें मूव करचें कोण कॅन्डिडेट आसतलो कशें जिखतले आनी जर खंयचो कॅन्डिडेट आसलो कसो जिखतलो आनी कितल्या मतांनी जिखतले हे वर्किंग आमी ऑलरेडी प्लॅन आसलेले. आतां विशय आसलो कॅन्डिडेटांचो. आतां कॅन्डिडेट आमचे कडेन आसले 3 जाण आनी तिनूय आमचेच कॅन्डिडेट. आतां तिगा भितर एकट्याक दीत जाल्यार 2 जाणां रागार जातले. सो तांकां वांगडा हाडून सजमोवन सगळें करून तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलें. हरमला भारतीय जनता पार्टीक तिकीट दिल्ली आहा त्या प्रमाणे आमचे मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते थंय तांकां वावरतले आनी हांगा आमच्या मोगोच्या कॅन्डिडेटाक भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते वावरतले. राजकारण कशें राजकारण फक्त आपल्या मतदारसंघाच्या जनतेचे हित चिंतून आनी मतदारांचे प्रोग्रेस आनी फुडलो विचार करूनच काही निर्णय घेतात आनी त्या प्रमाणे आमी निर्णय घेतलो. आनी म्हाज्याच वांगडा सगळे आमचे कार्यकर्ते हांगा आसात तेंचो पूर्ण सपोर्ट घेवन आनी पूर्ण मत घेवनूच आमी फुडें सरले. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. सुना है तू लोगों की 3 ख्वाहिशें पूरी करती है. ए चमत्कारी मूर्ति, मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए. मैडम मैडम आई एम सॉरी, ये जानबूझ के नहीं हुआ, कोई अनहोनी हो गई. वैसे तो जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती. ये 10 लाख का चेक है. अगर कोई और जरूरत हो तो प्लीज बताइएगा. तूने 10 लाख रुपए देके साबित कर दिया कि तू चमत्कारी है. रामसे हाउस द फैंटेसी वर्ल्ड. प्रत्येक रविवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर. विसव उपरांत तुमकां येवकार पळया मुखावेले खबरो. गोवा फॉरवर्ड पक्षान जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर 6 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. तातूंत मोर्जी ओबीसी बायलां खातीर राखीव शिल्पा मामल, अनिकेत साळगांवकर धारगळ, कृष्णा उर्फ विक्रम परब खोर्ले, स्वप्नील फडते कारापूर सरवण आनी राधिका कळंगुटकार मये मतदारसंघाचो आस्पाव आसा. दक्षिण गोंयांतल्यान काजल गांवकर शिरोड्या, एनासिया पिंटो राय, सहिज्ञ संतोष गांवकर रिवणा आनी प्रशांत नाईक पैंगिणी ह्या उमेदवारांचो ह्या वळेरेंत आस्पाव आसा. बारा ते 21 डिसेंबर मजगतीं गोंयांत 10 दिसांच्या 10व्या सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाचें आयोजन केलां. ह्या महोत्सवांत संगीत, नाच, चित्रपट, अन्न प्रदर्शनां, छायाचित्रण ह्या सारकेल्या विशयांचो आस्पाव आसतलो. महोत्सवाचे आयोजक स्मृती राजगिरिया हांणी ह्या महोत्सवाविशीं पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली. साल हम 250 प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं. आप वर्कशॉप कर सकते हो, आप हाथ से कुछ बना सकते हो, आप थिएटर वर्कशॉप कर सकते हो, आप थिएटर देख सकते हो, आप रिवर राफ्ट पे जा सकते हो. अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंसेस हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं.
कला को ना सबने बंद कर दिया था कि आप एक टाइप को, अगर आपको क्लासिकल म्यूज़िक अच्छा लगता है तो आपको वही अच्छा लगेगा। हम बोल रहे हैं कि हमारे देश में इतनी कलाएं हैं, आप देखिए आपको क्या अच्छा लगता है। हम चाहते हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन इस कला को अपना माने और आगे जाके उसी कला से अपनी आइडेंटिटी बनाए। हर प्रोजेक्ट पे मैं बहुत, मेरा टीम और मैं एकदम प्यार से काम करते हैं। बट मैं जिस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, एक तो एक्सेसिबिलिटी का जो हमारा था कि हर इंसान को फेस्टिवल में आने की सुविधा होनी चाहिए, उसको हमने बहुत बड़ा किया है इस बार। इंटेंशन यही है कि हम सिर्फ लोगों को खुश करें और उनको लगे कि कम्युनिटी की इम्पॉर्टन्स क्या है, उनको समझें। पणजीतल्या BSNL कार्यालयात आयज पेन्शन अदालत कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। निवृत्ती वेतन धारकांक येवपी वेगवेगळ्या विशयांचेर ह्या अदालत कार्यावळींत चर्चा जाली। निवृत्ती वेतन विभागाचे वरिष्ठ लेखाधिकारी प्रशांत OS, वरिष्ठ लेखाधिकारी राजेश MK, वरिष्ठ लेखाधिकारी सुनीत अवस्थी, खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी आनी निवृत्ती वेतनधारक ह्या वेळार हजर आशिल्ले। कम्युनिकेशन विभागाचे कंट्रोलर डॉ सतीश चंद्र झा हांणी खबराकारांक ह्या कार्यावळी विशीं माहिती दिली। मेजर इशूज उसमें मोटा मोटी यही रहता है, जो कुछ लोगों का जैसे कि समय पे अगर वो डिजिटली अगर लाइफ सर्टिफिकेट अगर नहीं देते हैं तो DLC किसी का पेंडिंग रहता है तो उसके कारण जो है वो पेंशन में अवरोध आ जाता है। तो हमने उन लोगों को बताया, जो हम लोग इसके लिए स्पेशल मेगा कैंप भी किए हैं। नवंबर में जो है हम लोगों ने 5 जगह पे मेगा कैंप किया था, हम खुद भी आए थे यहाँ पे। और डिजिटली तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, तो इसको करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप DLC नहीं देंगे तब तक पेंशन आपको, अगर कभी भी अगर जब ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको पेंशन मिलने में दिक्कत होगी। तो मेजर DLC का ही था, और कुछ कुछ केसेस था जिसमें कि कहीं पे विजिलेंस का इशू था, कहीं पे कोर्ट केसेस थे। तो कोर्ट केस अगर पेंडिंग रहता है, जैसे कि यहाँ पे एक कास्ट सर्टिफिकेट का इशू चल रहा है BSNL के एंड पे, तो वो एक्चुअली BSNL को रिजॉल्व करना है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर है। और एक बार वहाँ से अगर इसका निराकरण हो जाएगा तो हम लोग तो पेंशन देने में हमेशा ही आगे रहते हैं। हडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन उज्या प्रकरणात जीव वगडायल्ल्या 21 जणांच्यो कुडी पुराय प्रक्रिया करून आयज तांच्या कुटुंबियांनी आपापल्या राज्यांनी व्हेल्यो। उत्तराखंड, झारखंड, आसाम आनी अस्तंत बंगालांत ह्यो कुडी धाडल्यो। हे खातीर राज्य सरकारान पुराय तजवीजी केल्ल्यो। उरिल्ल्या कुडींची पाठवणी आवश्यक सोपस्कार जाल्या उपरांत जावपाचो अदमास आसा। मजगतीं ह्या प्रकरणांत मुखेल दुबावीत आशिल्ले क्लबाचे गोवा मुखेली करण सिंग कोहली हाका गोंय पुलिसांनी काल दिल्लींतल्यान अटक करून गोंयांत हाडला। क्लबाचे धनी गौरव लुथरा आनी सौरभ लुथरा हे थायलंडांत पसार जाल्ल्याची खबर आसा, मात अधिकृत तपशील उपलब्ध जावना। ह्या प्रकरणांत घाळपणां केल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यो तत्कालीन वांगडी सचीव शर्मिला मोंतेरो, आदले पंचायत संचालक सिद्धी हळणकर आनी हडफडे नागवा पंचायतीचे आदले सचीव रघुवीर बाक्कर हांकां सरकारान निलंबीत केल्यात। तिगूय अधिकाऱ्यांक अदीक तपासा खातीर पुलिशेंत हजर रावपाची नोटीस दिल्ल्याची खबर आसा। हडफडेंत जाल्ल्या उजो दुर्घटणे उपरांत बेकायदो नायट क्लब आनी शॅक्स विरोधांत सरकारान खर कारवाय सुरू केला। ह्या फाटभुंयेर लुथरा बंधूचे वागातोरांतल्यान रोमियो लेन शॅक्साचेर बुलडोजर घुंवडावपाचो निर्णय सरकारान घेतला अशी माहिती मेळ्ळ्या। आयज पर्यटन खात्याचे उपसंचालक धीरज हांच्या मार्गदर्शना खाला रोमियो लेन वाठारांत आशिल्ल्या बेकायदा बांदकामां मोडून उडोवपाची कारवाय सुरू जाल्या। उपसंचालक देवेश कुमार हांणी हे विशीं खबराकारांक माहिती दिली। आज इसका डेमोलिशन होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ओनर्स ने अराउंड 198 स्क्वायर मीटर्स एनक्रोचमेंट किया है टुवर्ड्स द बीच साइड। So as a tourism department we are concerned what is the encroachment on the beach, so that part we are going to demolish. जितना encroachment है उतना करेंगे। रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांच्या भारत भेटेचेर चीनान सकारात्मक प्रतिक्रिया उक्तायल्या। चीनाच्या विदेश मंत्रालया प्रमाण भारत, चीन आनी रशिया हे तिनूय अर्थवेवस्था ग्लोबल सावथाचे म्हत्वाचे खांबे आसात। ह्या तिनूय राष्ट्रपतींत आशिल्ले संबंद एकमेकांच्या हिताचे आसात। हे संबंद प्रादेशीक आनी संवसारीक शांतताय, सुरक्षा, स्थैर्य आनी समृद्धी हांकां नेट दिवपी आसा अशें चीनाच्या विदेश मंत्रालयान म्हळां। भारत आनी दक्षिण आफ्रिका पंगडा मदीं 5 T20 सामन्याच्या माळेंतलो पयलो सामनो आयज कटकांत जातलो। हो खेळ सांजे 7 वरांचेर सुरू जातलो। शुभमन गिल आनी हार्दिक पांड्या हांचे भारतीय पंगडांत फेरआगमन जाता।
2018 सावन दक्षिण आफ्रिकेच्या भारतात T20 माळेत विजयशून्य प्रदर्शन दिसला. हाका लागून ह्या खेळाकडे क्रिकेट मोगींची उमळशीक वाडल्या. जपानाच्या ईशान्य भागात काल राती 7.6 रिश्टर स्केल तांकीचो भुंयकाप जाणवलो. थळाव्या प्रशासनान फुडल्या 24 वरांत दर्यांत 3 मीटर उंचायेच्या सुनामीची ल्हारां येवपाची शिटकावणी दिल्या. नागरिकांक सुरक्षीत थळाचेर वचपाचे निर्देश जपान प्रशासनान दिल्या. आवोमोरी दर्यादेगेसावन 80 किलोमीटर अंतराचेर भुंयकापाचो केंद्रबिंदू आसा. पळयाचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस आनी उणांत उणें तापमान 20 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं राष्ट्रीय हस्तकला पुरस्काराचें जालें वितरण. सांस्कृतीक दायज बळिश्ट करपाचें राष्ट्रपतींचें आवाहन. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीताक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान राज्यसभेत भासाभास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी स्वातंत्र्य संग्रामात वंदे मातरम ह्या उतरांनी दिल्ल्या योगदानाची केली तोखणाय. विमान प्रवाशांच्या सुरक्षितते खातीर हवाई येरादारी मंत्रालयान घेतल्या खर भुमिका. इंडिगो विमान कंपनीच्या प्रकरणाचेर खोलायेन चवकशी केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू हांची लोकसभेत जाप. येता त्या जिल्हो पंचायत वेंचणुका खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक गर्दी. वेगवेगळे राजकीय पक्ष प्रचारांत जाले वांटेकार. आनी भारत आनी दक्षिण आफ्रिका पंगडा मदीं 5 T20 क्रिकेट खेळांतलो पयलो सामनो आयज कटकान सांजे 7 वरांसावन खेळाक जातली सुरवात. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचें एक सँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.